लहानशा कार्यक्रमाचे आज आम्ही उद्घाटन करतात. आमचे SPVC बँक आणि TSL आसा लॅबोरेटरी आसा तांच्या दोगांच्या मदतीन CSR फंडांच्यान आज एक वॉटर किओस आमी बसयल्लो आसा. रेल्वे स्टेशनाचेर हजारो लोक दिसांच्यान येतात आनी तांकां उदकाची वेवस्था क्लीन उदकाची वेवस्था करपाचो तातूंतलो हेतू आसा. आनी हातूंतल्यान आज हांवें पयले हाका 3 अशे तरेचे हे बसयल्ले आसात. एक कदंबाचेर बसयल्लो सकाळी, ताच्या दुसरे थंय रेल्वे स्टेशनाचेर ताचें उद्घाटन आतां करतात आनी सांजे 4:30-5 आमी मडगांव स्टेशनाचेर हाजें उद्घाटन करतले. हेतून इतकोच की लोकां एक सादारण सामान्य मनीस जो बॉटल ऑफर करूं शकना आणि बॉटल घेवंक शकता अशें सगळ्यांचे जे फायदेशीर हो प्रकल्प जो फायदेशीर आसा. एक शुद्ध उदक तांची विकपाची वेवस्था जातली, ताका बॉटल विकती घेवची पडची ना स्टेशनाचेर. त्याच बरोबर जे कोण बॉटल घेतात तांकां सुद्दां बॉटल घेवची पडची ना, कारण हांगा उदक मेळटा त्या कारण बॉटल घेतली, पिले आनी भायर उडयली, पर्यावरणाचें खंय तरी नुकसान करतात, तेंय हांगा बंद जातलें. हो सगळ्याचो विचार करून अशे तरेचे किओस जवळ जवळ SPVC बँक आणि TCL लॅबोरेटरी हांच्या सगळ्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत 80 अशे तांणी बसयल्ले आसात. गोंयांत आमी आतां सुरू केल्ले आसा. आज 3 बसयला. हाज्या फुडें जे जाग्यार पब्लीक प्लेसीस आसतल्यो थंय तांकां खंय चर्च आसतली किंवा देवूळ आसतलें जे जाग्यार शेकडो लोक येतात तांचे खातीर ही वेवस्था आमी फुडें दवरतले. हो एक बरो प्रकल्प आसा की पर्यावरणाचें रक्षण जर केलें जाल्यार पर्यावरण आमचें रक्षण करता. हो एक मोटो घेवन आमी हे इश्टॉल अशे तरेचे हे करतात. हांव SPVC बँक आणि TSL लॅबोरेटरी हांचे मना पासून आभार व्यक्त करता की तांणी हो प्रोजेक्ट असो चालू दवरचो आणि लोकांची सेवा आणि पर्यावरणाचे रक्षण दोन्ही गोष्टी तातूंत साधले. थँक्यू. आदेश गुप्ता TSL से आज गोवा के अंदर 3 वाटर कियोस्क का लॉन्च हो रहा है, जो एक CSR इनिशिएटिव है. HSBC बैंक का और TSL इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है. ये लॉन्च ऑनरेबल मिनिस्टर श्री श्रीपद नायक जी इन द प्रेजेंस ऑफ लोकल MLAs और लोकल मिनिस्टर्स कर रहे हैं. इस CSR इनिशिएटिव के अंदर स्वच्छ पानी, ठंडा पानी सबको मिले, वो ये मुहिम HSBC बैंक चला रही है. इसके अंदर टिबिन रेलवे स्टेशन, कदम्बा बस स्टैंड और मडगांव रेलवे स्टेशन पे 3 वाटर कियोस्क लगाए जाते हैं. इससे प्लास्टिक वेस्ट भी कम होगा, लोगों को साफ पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा और सबकी सेहत को बेहतर रखने के लिए प्रोग्राम किया जाए. मैं TSL की तरफ से HDFC बैंक मंत्री जी और लोकल रिप्रेजेंटेटिव को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा सब में इसमें प्रेजेंट रह के हेल्प की और इनॉग्रेट किया. धन्यवाद. सर, पूरा कॉस्ट कितना है? So what made you to to go through this project and what are the motto behind it? See, basically this is a CSR initiative of HSBC Bank. They have done lot of things in different sectors. Now the water kiosks they are doing it. Total 80 kiosks they are putting it all across India. The only motive is the major footfall areas. They want to provide a good drinking water which is chill and which is pure. HSBC यांच्यानी CSR मंडळ CSRच्या अंडर केल्लो आहा. सगळ्या रेल्वे स्टेशनांक तेंच्यांनी बसयला. आमचे तेवी रेल्वे स्टेशन जे आहा हें पयलीं ल्हान प्रमाणात आसलें आनी आतां जवळ जवळ सबंद गोंयांत जास्तीत जास्त ज्यो गाडयो वयता त्यो खूब गाडयो हांगा रावतात. हें बार्देस तालुक्यान म्हणजे नॉर्थ गोवा हे मोठे रेल्वे स्टेशन जाल्लें आहा. आनी पाणी हें प्रत्येक मनशाची गरज आहा, कमीत कमी 2 लिटर. आनी ह्या माध्यमांत पळयलें जाल्यार जें स्वच्छ पाणी आनी जे पेट बॉटल घेवन पाणी पियेता तेच्या पेक्षा हें बरें क्वॉलिटीचें दिवपाची जी वेवस्था केल्या हेजें आयज आमी उद्घाटन केलां. आनी लोकांनी हेजो बरो घेवचो, फायदो घेवचो. कारण रेल्वे स्टेशन हें गरीब तशेंच श्रीमंत लोकां खातीर रेल्वे स्टेशन आहा आनी हातूंत जास्तीत जास्त लोक ट्रॅवल करतात आनी हो ह्या माध्यमान हो लोकांक बरो फायदो जातलो. हांव ह्या CSR माध्यमान दोनूय HSBC TSL केला हांव थँक्यू म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.